बयातल्या तुका वाडदिवसाची परबी. आज तुजो पयलो वाडदीस, सगळ्यां खातीर गोड गोड दीस. म्हाका तुमी आमंत्रण दिलें आनी येवपाक भाग्य लाभलें, देखून उतरांची भेट घेवन. संवसाराचें आयज तुवें पयलें पान बरयलें आनी आतां 99 पानां उरल्या बरोवपाचीं. संवसाराचीं पानां बरयतना बरयतना तुका वजाबाती, बेरीज, गुणाकार, भागाकार करीत फुडें वचचें पडटलें. फकत तुजे कडेन शक्त, जिद्द आनी तळमळ जाय. कारण पानाचेर खोडाखड खडू रब्बर वापरनासतना निव्वळ अक्षरान आकार दिवचो पडटलो. संवसाराच्या मॅचीत कसो बॉल येतलो हाचो अंदाज कोणाकच नासता. बॉल येता तशें बॅट घुंवडावपाचें पडटलें. झाडां पेडांनी वेलींनी सजलेल्या खांडेपार गांवांत तुजो जल्म जालो. ह्या झाडां बरोबर तुकाय बेगीन व्हडलें जावन फुडें हो गांव 5वें घर दवरपा खातीर खूब शिकून ह्या झाडां पेडाची तेंगशी फुलोवची पडटली. श्री गणेशाय नमः चिरतलें, आवय बापायचें नांव संवसारभर भांगरा अक्षरान लेखतलें अशी आस्त बाळगून आतां जैताची गुडी घेवन फुडें वच. तुज्या आयुश्याचो एक एक क्षण सुखाचो वचून अशें परमेश्वरागे माग.